जेन्ना देशाचें नांव बरें जाता, जेन्ना ह्या हातून भितर राष्ट्र प्रगती करता आनी सगळे राष्ट्रां आपली खंयची राष्ट्रां युद्धाक पेटल्या, तर बाकीची राज्यां कर्जबाजारी जाल्ली आसा, तर बाकीचे अनेक राष्ट्रांनी भितर युवक जे आसात ते रस्त्यार येतात, म्हणजे वेगवेगळ्याचे विशय आसा. अशा वेळाचेर एकमेव राष्ट्र जे बरे भशेन चलता ते म्हटल्यार भारत, इंडिया. आणि ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे हातून भितर जगाचेर मक्तेदारी गाजोवपी एकमेव आणि सगळ्यात सुशिक्षीत अशे बरे जर तरुण जर खंयच्यान भायर जर सरतात जाल्यार ते इंडियेंतल्यान भायर सरता. अशा ह्या जाग्याचेर इतले बरें वातावरण आसतना काँग्रेसीक कसली दुर्बुद्धी सुचली म्हाका खबर ना. आणि तांच्यांनी थंय वचून एक युवा तांचे आणि बाकीच्यांनी थंय वचून भारत विरोधी पंतप्रधाना विरोधी ही निदर्शनां करपा खातीर टीमाची गेल्ली आणि थंय रावून शर्टलेस म्हणजे शर्ट काढून सुद्धा शर्टलेस असे हे थंय निदर्शनां करून आमची लज काढली. ज्या काँग्रेसीन ज्या पद्धतीन टॉपलेस म्हणजे शर्ट घालनासतना ज्या पद्धतीन त्यांच्यानी जे कृत्य जे केले त्या खरे खरे एक लांछनास्पद गोष्ट ते म्हणजे त्यांच्यानी ताका इतलें म्हणूं येता की त्यांच्यानी देश विरोधी त्यांच्यानी कृत्य जे केल्ले आहा. त्या खातीर आमी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते हांगा त्यांच्या विरोधात आवाज उखलपा खातीर आयिल्ले आसा. कारण जे त्यांच्यानी केल्ले कृत्य जे आहा ते आमी निषेध करता. काहीतरी मोजकेच कार्यकर्ते, एक 10 कार्यकर्ते ते शर्टलेस थंय येवन ते प्रोटेस्ट करता, त्याचो निषेध करपाक लागून ही आयज आमी रॅली काढलेली आसा. आमी कठोर आमच्या उतरांनी हे जे त्यांच्यानी ते कृत्य केला त्याचे आम्ही निषेध करता. आणि जे त्यांचे लिडर आसा राहुल गांधीजी हे आयज खंय तरी तुम्ही पळयल्यात की ते सगळ्या इलेक्शनां जाता तितल्या इलेक्शनांत ते फेल गेल्लेले आसा. आणि त्यांचे फ्रस्ट्रेशन आसा ते आमकां अशेच जे प्रोग्राम्स जे आमचे भारत देशाचे प्रायम मिनिस्टर ऑर्गनायज करता थंय दिसती पडटा. फाटल्या दिसांनी खुबशे असे इव्हेंट जाल्ले जेन्ना तुम्ही पळयले आसतले की सर्जिकल स्ट्रायक आसा, आमचे ऑपरेशन सिंदूर आसा, आणि कसलेंय कितें काम नरेंद्र मोदीजी बरें जे काम करून हाडटा आमच्या देशा खातीर. खंय तरी हे राहुल गांधी खंय तरी तेजेर निषेध करपाचे, खंय तरी तितून खो घालपाचे काम करीत आसा. अशें राहुल गांधीचे आमी निषेध करता. आयज ते खऱ्यांनीच सत्ते भायर उरलेले आसा, तांकां सत्तेन येवपाची संदी खंय तरी ते सोदता आणि ते नाका जाल्लेले हे करता. हे पयली सगळ्या युवा वर्गान आमी हो जाण दवरपाक जाय. आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून कमळ घालून कदाचित हांगा आयला आसतले, कारण एका पॉलिटिकल पार्टीच्या लोकांनी काल जे इंटरनॅशनल समिटाक जो कृत्य केला ते इतले घाणेरडे कृत्य आसा. आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून सुद्धा 40 वर्सां ऑपोजिशनान आसले, पण केन्ना एंटी इंडिया फोर्सिसा वांगडा केन्ना उभे रावना. आयज हो जो प्रोटेस्ट आसा हो नॅशनलिस्ट वर्सीस एंटी नॅशनलिस्टांचो प्रोटेस्ट आसा, हो काँग्रेस वर्सीस बीजेपी ना. कारण की काल जे युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी AI इम्पॅक्ट समिट जो वर्ल्डान 2 कंट्री फ्रान्स आणि इंडिया हे 2 कंट्री एक जाऊन पूर्ण जगा खातीर AIचे विजन दवरपा खातीरचे एक समिट सुरू केल्ले. जे पहिले एडिशन फ्रान्साक पॅरीस जाल्ले आणि दुसरे एडिशन हे भारतान न्यू दिल्ली हांगा जाताले. थंय 20 देशांचे राष्ट्रपती आयिल्ले, कितलेशेच एम्बेसिडर्स आयिल्ले. त्या कार्यक्रमाक युवा वर्गाक एक नवी संधी असली पूर्ण देशाच्या AI शिकपाची, AI मॉड्यूल शिकपाची, स्टार्टअप सुरू करपाचे. त्या समिटात काँग्रेसच्या युथ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वचून शर्टलेस हो जो फोटो तुम्ही पळयता आसतलो हो पूर्ण मिडिया गांव दाखयता कशे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण जगाचेर भारत देशाची नाव घाण करपाचे जे काम केला हे राहुल गांधीच्या नेतृत्वान हे जे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसात यांच्यानी हे काम केल्ले आसा. डेमोक्रेसी भितर प्रोटेस्ट करपाक सगळ्यांक रायट आसता, प्रोटेस्ट करपाक जागे आसता. त्यांच्यानी जंतर मंतर किंवा पार्लमेंटा भायर प्रोटेस्ट करपा आसलो, बट त्या समिटाच्या भितर घुसून इंटरनॅशनल गेस्टांच्या समोर भारत देशाच्या नावाची घाण करपाचे काम हे राहुल गांधीचे कार्यकर्त्यांनी केला. आणि त्याच्या खातीर आमचे देशाचे युवा हे केन्नाच काँग्रेस पार्टीक आणि राहुल गांधीक माफ करचे ना. प्रधानमंत्रीक 3 गजाल्यो लागता सारको लागीं: ट्रेड, टेक्नॉलॉजी आणि टुरिझम. आणि टेक्नॉलॉजीच्या आधारात आज पूर्ण जग गोंया इंडियेक पळयता. इंडियेक भारताक पळयता आसतना AI समिट जशें तुषारान सांगलें 3री खेप जेन्ना जालें तेन्ना आमी भारत देश हांगा दिल्लींत जाले. इट इज अ मोमेंट ऑफ प्रायड फॉर अस वेर वी वर लुकिंग एट कोलॅबोरेशन, वी वर लुकिंग एट इनोव्हेशन, वी वर लुकिंग एट पार्टनरशिप्स. जवळ 90 कंट्रीजचे CEOs, देशाचे प्रेसिडेंट्स, ओव्हरऑल डिप्लोमॅसी हाऊ इट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू कुड सी इट इन दिल्ली. आय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द AI समिट. आणि ताज्या खातीर आमचे तरुण पिढी
इनोव्हेशनाच्या माध्यमांतल्यान कितले फुडें पावले तर थंय दिश्टी पडटाले. इट वॉज अ समीट ऑफ द कंट्री. इट वॉज नॉट अ समीट ऑफ वन इंडिव्हिज्युअल. इट वॉज अ समीट ऑफ द यूथ. इट वॉज अ समीट फॉर द फ्युचर ऑफ द यूथ. आणि एक वाटेन हे जेन्ना समीट चलताले तेन्ना सगळे देश पळोवन ताळयो मारताले, बरोबर कोलॅबोरेट करताले, MOU सायन जाताले. States like us went over there and we also said what opportunities we can get as far as Goa is concerned. ह्या टायमार जेन्ना फ्रान्स आणि इंडियाचे कोलॅबोरेटिव्ह आणि डिप्लोमॅटिक टायज चालू आसा, काँग्रेस सारकेली पार्टी थोडे युवा जांकां तांणी दिशाभूल करून उडयल्या ते थंय वता आणि बानियन घालून थंय बोवाळ मारपाक सुरू करतात. काँग्रेसीन बानियन घालपाचें दुकान ओपन केलां जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण समज काँग्रेसान बानियन विकपाचें दुकान सुद्दां केलां, दॅट वॉज नॉट द फोरम. AI समीट वॉज व्हेरी क्लियर ऑन टेक्नॉलॉजी. तुका तुजे विशय मांडपा जाय जाल्यार फोरम आसता. इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, इट इज विदीन अस. It is with us to talk to each other and sort out these issues. It is not for a forum like that to social media घे आणि थंय वच आणि बानियन घाल आणि जाय तें उलय म्हणून. आणि AI समीट हे तांकां एखादी कळचें ना, कित्याक ज्या लोकांक इंटेलिजन्स ना तांणी त्या हाचो एक्चुअली वापर करपाक जाय आशिल्लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तरी घेवन. कित्याक जेन्ना काँग्रेस हॅज लॉस्ट द पार्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग वॉट इज देअर फॉर देम, देन दे शुड हॅव यूज दिस समीट टू गेट सम नॉलेज. दे यूज इट द अदर वे. आणि एक वाटेन जेन्ना आमी डिप्लोमॅसी म्हणटा, एक वाटेन आमी टायअप्स म्हणटा, एक वाटेन आमी देश फुडें व्हरपाक म्हणटा, त्या टायमार खंयच्याच पार्टीन कसलेय विशय आसूं इंटरनॅशनल फोरमाचेर केन्नाच करूंक जायना, कित्याक इट इज अ ग्लोबल स्टेज फॉर द कंट्री. इट इज नॉट अ स्टेज फॉर अ इंडिव्हिज्युअल टू कम एंड गो.